प्रितीच्या भयणी भावांनो, 2024 वर्स सोंपूंक कांय वरां उरल्या आनी नवें वर्स सुरू जातलें ही खुशालकाय आमकां आदी फुडेंच आसा. पूण भयणी भावांनो, आमकां देवान ह्या आदल्या वर्सान साबार तरेचीं बरेपणां दिल्या. देवान आमच्या जिवितान वेगवेगळी ओचोऱ्यां विजमितां केल्या. देवान आमकां वेगवेगळ्या देण्यांनी बोल्ला. ह्या वर्सान वेगवेगळ्यो वस्तू जाल्यात, त्यो घडी आमकां चिंतूंक पासून जायना तसल्यो. आनी ह्या सोबार बरेपणाक, ह्या सोबार आमच्या जिवितान केल्ल्या वेगवेगळ्या मिलाग्रींक देवाक दिनवासूंक गरज. आनी ह्या पासत हो आयचो सेवाधर्म आमकां देवान केल्ल्या साबार बरेपणा पासत ताका दिनवासूंक, ताका वाखाणूंक, ताची स्तुती गावंक आमकां उलो करता. भयणी भावांनो, कळटा ना कळटा साबार बरेपणां देवान आमकां ह्या फाटल्या वर्सान दिल्या, ह्या वर्सान दिल्या. आनी ह्या वर्सान घडये जी बरेपणां दिल्यान ती घडये बारीकसाणेन आमी नियाळूंक फाटीं उरल्या. ओ घडी बरेपणां आमच्या जिवितान आमी ओळखूंक पावूंक ना. आनी ह्याच पासत हो आयचो सेवाधर्म ही बरेपणां ओळखूंक आमकां उलो करता. हो ही मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची बरेपणां साबार. आनी साबार म्हणटकूच आमी साबार तरेन देवाक दिनवासूंक गरज. भयणी भावांनो, कालच्या दिसा एक धाकटोसो क्लिप म्हाका वॉट्सॅपार धाडलेलो एका फादरान. आनी हें पळोवन म्हाका खरेंच खूब संतोश भोगलो. एक धाकटुलें सुपुल्लें भुरगें जाका दिश्टी पडना तें देवाक दिनवासता. आनी दिनवासून अशें म्हणटा की जोरी तर म्हाका दिश्टी पडना पूण हांव जाणा देव म्हजी पावलां कशे भाशेन व्हरता पळय तो. म्हजी आवय बापूय म्हाका ना तरी पूण हांव देवाक दिनवासता, कित्याक हांव जाणा देव म्हज्या जिवितान वेगवेगळे तरेन, वेगवेगळ्या भासांनी वेगवेगळी ओचोऱ्यां विजमितां कोत्ता. आनी भयणी भावांनो, संवसार केरीत भाशेन दोळ्यांनी पळयना आनी ताच्यान दुसऱ्यो वस्तू कांयच पळोवंक जायना, तरी पूण हें सुपुल्लें भुरगें देवाक दिनवासता, आर्गां दिता. आनी म्हजें कितें काय? आनी ह्याच पासत आयच्या वाचपांनी आमी नदर घातली जाल्यार 3 वस्तूचेर आमी नदर घालून केरीत भाशेन देवाक कशे भाशेन दिनवासूंक जाता, ओ कशे भाशेन देवाक दिनवासूंक जावं हाचेर आमी नदर घालुया. आयच्या शिव वर्तमानान अदीक लक्ष दिवया. आयचें शिव वर्तमान म्हणटा ओरोंबाक सोबद आसलो आनी सोब देव जावन आसलो. आनी ह्या सोबदाच वरवीं सगळें रचून आयलां. भयणी भावांनो, पयले सुवातेर आमी हे रचनेचेर नदर घालुया. देवान आमकां ही सोबीत सुंदर सृश्टी दिल्ली आसा. हे सृश्टीक लागून आमकां वेगवेगळी बरेपणां फावो जाल्यात. जो आमी ह्या जाग्यार आमी बसल्या हे सृश्टीक लागूनच, कित्याक हे सृश्टीन आमकां स्वास दिला, हे सृश्टीन आमकां उदक दिलां, हे सृश्टीन आमच्या खाणा पिणाचो पोटाची भूक मारपाचें सगळें केलां. आनी ह्याच पासत ह्या देवान जें रचलां त्या रचने खातीर दिनवासूंक गरज. जायते फावटी आमी घडये हाचेर विसर घालता आनी विसर घालून आमी जें देवान आमकां दिलां तें आमी किकोंत कोत्ता. आनी ह्याच पासत पयले सुवातेर जें देवान सुरवेक थावन रचलां, ही सगळी सृश्टी जाचे वरवीं हो म्हजो जीव सांबाळलेलो आसा, हे सृश्टी देवान दिल्ल्या पासत आमी देवाक दिनवासुया. दुसरे सुवातेर भयणी भावांनो, आयचें वाचप म्हणटा ओरोंबाक सोबद आसलो आनी तेच बरोबर हें वाचप उजवाडाची खबर कोत्ता आनी म्हणटा
उजवाड इतलो प्रकाश भरीत की ह्या प्रकाशान वायटाक खेरीत भाशेन आक्कोच गिरासून घेता आनी वायटान उजवाडाक गिरासूंक जायना. भयणी भावांनो, उगडास धरया आनी उगडास करया. आमच्या जिवितान वेगवेगळे तरेन देवान उजवाड हाडला आनी आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक वावुरता. आनी ह्या उजवाडा पासत आनी उजवाडाचे कोन्या पासत आनी उजवाडाची आमच्या जिवितान जाल्लेल्या वेगवेगळ्या बरेपणा पासत आमी देवाक दिनवासुया. आनी त्याच बरोबर आमची खेरीत भाशेन ह्या संवसारान जियेतना ह्याच उजवाडान आमी कशे भाशेन जिवंक जाता तें आमी मोतीन घोट धरुया. आनी ह्याच पासत आमच्या जिवितान आयिल्ल्या उजवाडा पासत आमी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक वावुरल्या पासत आनी त्याच बरोबर पावला कोणकोणी आमी वायटाचेर झुजूंक वावुरतल्या पासत देवाक दिनवासुया. कित्याक हें देवाक लागूनच घडलां आनी देवान आमच्या जिवितान उजवाड हाडला. आनी तिसरे सुवातेर भयणी भावांनो, आयचें वाचप म्हणटा सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. म्हणजे जो देव सोबदान सगळें रचलां आनी हो सोब आख्खो उजवाड हाडटा, हो सोब आमचे मोदें आयलो. आनी जें आमी डिसेंबराचे 25 तारखेर समारंभला देवाचो जोल, हें देवाचें आसणें आनी हें देवाचें आसणें सदां ह्या संवसारान तिगून आसा. तें आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान आसा. तें दर मिसाचे भेटेन आमकां फावो जाता. ह्या देवाच्या आसण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया. कित्याक देवाच्या आसण्यानूच आमच्या दर एका जिविताची पावलां फुडें मारूंक जातात. ह्या देवाच्या आसण्यानूच आमच्या जिवितान आयिल्लीं वेगवेगळीं वादोळमोळां आमी पयस करूंक जातात. ह्या देवाच्या आसण्यानूच आमच्या जिवितान आयिल्ल्या वेगवेगळ्या मोडाक आमी फेस करूंक जाता. आनी ह्याच पासत हो सोब जो आमचे मोदें जियेता, जो आमचे मोदें आसा, ताचें वर्तेपण वळखुया आनी ह्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया. कित्याक आमकां आमच्यान कांयच करूंक जायना. सगळें देवाच्याच बरेपणाक लागून आमी ह्या संवसारान आसा आनी ह्या देवाच्या बरेपणाक आमी दिनवासूंक, ताका वाखाणूंक आनी ताची स्तुती मोहिमा गावूंक एकदम गरज. भयणी भावांनो, फुडल्या वर्सान पावल मारतना ह्या साबार बरेपणाचो उगडास करुया. आनी आजुनूय आमकां वेळ आसा. इल्लोसो वेळ सातिजमा मुखार सारून आमी ह्या साबार बरेपणा पासत होगेपणान आमच्या जिविताचेर नियाळ करून देवाक दिनवासुया. आनी दिनवासणेच्याच मोलान ह्या नव्या वर्सान आमी भितर सरूंक वावरुया. हेंच करूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा मोजत मागून घेवया.